भयणीनो आनी भावांनो, तुम्ही सगळे हांव तुमकां सांगता तितलें जाणत, पूण हांव तुमकां ही आठवण करून दितां. पयले सुवातेर जेन्ना देवान मनशाक रचलो, ताणें कित्याक म्हणून रचलो? ताका जाणो जावंक, ताका वळखूंक. तो आमचो मोग करता आनी आमी ताचे भशेन एकामेकाचो मोग करूंक, आनी मोग करता म्हणटच एकामेकाची सेवा करूंक. हें देवाचें जिवीत ताणें आमचे मदें घातलेलें आसा. मनशा सवें आमकां ताणें आपल्या सारकी केल्ली आसा, ताका वळखोवच्याक, ताचो मोग अणभवच्याक आनी ताच्या मोगान दुसऱ्याचो मोग करच्याक. हे भशेन देवा सवें घडटा. ही जबाबदारी ताणें आमकां दिली सोंपयली आमच्या हातान. पूण सुरवातेकूच स्थान आमी पुर्वजांनी आमच्या आपलेपणान जिवन हे सगळें देवाचें रूप आसलेलें तें बिगडून उडयलें. ताचे सारकी आमी एकामेकाक मोग दाखयना. सुरवातेकूच भावान भावाचो खून केलो. एवेन आदामाक देवा सोडशिल्लो पयस व्हेलो. हे सुरवातेकूच सान जालें. आतां तें जालें खरें. देवान खूब प्रयत्न केले तांकां पोत्तून आपल्या मोगान जिवच्याक, म्हणून घडोंक ना. पूण ती आख्खी रचना अशीच उरली. ताणें पोत्तून रचना नवी करच्याक आपल्या पुताक धाडलो. आनी कशे भाशेन जिवंक जाय आमी ताच्या इमाजी भाशेन, ताच्या रुपा भाशेन तें आमकां ताणें दाखयलें. जेजून सदांच आपल्या बापायची खुशी वळखोन ती पाळली. आनी हाका लागून ताका आमचे सगल्यांचे पातक आपणाचेर घेवन बोली कसो तो मेलो. आमचे पासत ताणें आपलो जीव दिलो. कित्याक हे पुरी पोत्तून मनशा कुळाक बाप आमकां ताचे सवें एक नवी रचना करून येवजिले. पयली योजना आसलेली ती सारकी जावंक ना, कित्याक आमचेर जबाबदारी सोंपयल्ली ती आमच्यान घेवंक जायना जाली. आतां पुताक धाडलो. ताणें बापा सारकें सगळें केलें आनी आतां ताचे सवें आमकां पोत्तून देवाचे येवजणे प्रमाणे, देवाचे खुशे प्रमाणे जिवंक जाता. कित्याक आमी आतां सगळीं जाणां जेजूच्या जिवितान प्रवेश करता, जियेता. कशे भाशेन आयज आमकां सांगलां बावतिस्मा वरवीं. बावतिस्मा वरवीं आमी सगळीं जाणां ताचे कुडीचे सांदे जावन तो आमचें मस्तक करून देवान आमकां ही नवी रचना केल्ली आसा. आनी आमी ती सगळी रचना, नवी रचना आमच्यो वस्तुकी जायना, पूण जेजूच्या एकवटान आमच्यान देवाची भुरगीं कशीं जिवंक जाता. तो आमचे सवें आसा आनी आमी ताचे सवें आसा. हे भाशेन तें घडटा. पूण आमीच जेजूच सवें न्हय. जेजू सदांच बापाच्या एकवटान जियेतालो, पूण तो आपणाचे वस्तुकी करिनासलो. पवित्र आत्मो ताचे सवें वावुरतालो. म्हणटच देव त्रित्वी, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो. आतां आमी जेजूक एकवटान जियेलीं की ना, ताच्या जिवितान आमी भाग घेता. तो बापाक एकवटून आसा न्हय, आमी ताचे वरवीं बापाक एकवटून आसा. ताणें कितें सांगलां? हांव जिवीत, वाट आनी सोत. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. तर आमी जेजूच्या जिवितान बावतिस्मा वरवीं आसा आनी बाकीचे साक्रमेंत आमकां सगळे ताका जोडून घेतात. आमी ताचे एकवटान जियेता. मिसाक आयली की ना आमकां ताची गोठाय मेळटा आत्मीक पावण्यार. आनी थिसोत्तान म्हणजे आमचें मन बदलता आनी आमची कूड त्या भाशेन जिवंक लागता. नाजाल्यार आमी आपलेपणान जियेत तर हे सगळे आमी इबाड करता आनी आमकां मागीर शांती ना. पूण आमकां तो शांती दिवंक संदानाचो साक्रमेंत जोडलेलो आसा. थंयसर वचोन आमचे पातक कबूल करूंक जाता आनी पोत्तून नव्यान स्टार्ट करूंक जाता. सगळीं आमची पातकां पसून उडयता, पूण आमी त्योच आठवणी घेवन आसा. हे भाशेन आमी
ताका एकवटोन ताचेर बाड बोरमासो धरून जेवचे आसतना आमचे चुस्तुंगी जेवंक लागता. हें एक आमचें पातक. तेंय आमी ताची सुरशीं हाडूंक जाय आनी ताच्या एकवटान जेली म्हणटोत तो आमकां सगलें कितें करूंक जाय तें दाखयता. कित्याक आमी ताचे कुडीचे सांदे, ताचो ओत्मो आमचें सगळें आसा आनी तो सगलें आमकां उगडापे करून दाखयता. ही शिकवण आमकां पूर्णपणे देवान दिलेली आसा. आतां ह्या प्रमाणे जिवंक आमी कितें म्हणून करूंक जाय? पयले सुवातेर जेजून जें आमकां सांगलां तें आमी पाळूंक जाय. खूब सांगलेलें आसा, पूण तुमी प्रत्येकानी पळोवंक जाय तुका हिंचें आवडटा पळय तें ताचें उतर, आनी तें उतर आमकां दिलें म्हणटोच तें आमी गोड धरून जिवंक जाय. ताणें आमकां खूब सांगलां, पूण हें म्हाका पडटा. म्हजे सवे रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवे रिगून रावतां. हातून जेजू आमचे सवे, आमी ताचे सवे, एकवटोन जियेता. जसो एक फांटो दाखविलेन रिगून रावले शिवाय ताच्या नापणांचे चोस्तुंगी फळां दिवंक जायना, तशेंच तुमी म्हजे सवे रिगून रावले शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायना. आमकां तर बापाची भुरगीं खरेपणी जिवंक जाय, जेजूच्या एकवटान आमी जिवंक जाय. आतां हें कशें करतले आमी? हांव तुमकां सदांच सांगता, सायबीण मायेचो मनोभव आमी पत्करुया त्याच प्रमाणे जेजूचो. जेजू देव जावन सगळे रिकामे करून एकदम खालती जालो आनी आमची सेवा चाकरी केली. पूण पवित्र आत्म्याच्या आसण्यात तेच भाशेन सायबीण मायेनूय केलें. ती कोण? जेजू सोबें एक चाकर. ताची आवय ती, पूण हे नवे रचनेन ती आमकां दाखयता कशे भाशेन आमी जिवंक जाय पळय तें. हांव चाकर, जावं म्हजे सवें तुज्या उतरां पोरवणें. म्हाका जाय पळय तशें करूंक न्हय, पूण तुका जाय पळय तशें तूं कर म्हजें सवें. ही भाशेन ती जियेली आनी ती जावन आसा आमकां एक नमुनो. आमी भुरगीं देवाची, पूण आमी भुरगीं तिची, कित्याक आमचें सवें जेजू आसा आनी ती जेजूची माय म्हणटोच आमी जेजूच जाल्या, तर ती आमची माय आनी तिचे भाशेन आमी जिवंक जाय. तर हांव तुमकां सदांच सांगता, कोंत घेयात आनी प्रत्येक मोणी आसा पळय तो जावन आसा एक सुस्कार. सुस्कारांत आमी तो आमचे सवे रिगून रावता आनी आमी सुस्कार भायर सुट्टना ताचे सवे आमी रिगून रावता. ताचे सवे आमी जियेता, भोंवता आनी आसा म्हूण सांगलां आमकां. पूण आतां ही समजोडी कशी भाशेन आमी जिवंक जाय तें हांवें तुमकां सांगल्या. हे भाशेन सगळ्या सांता भक्तांनी आपलें जिवीत सारलें. तर ह्या हांव तुमकांय सांगता, प्रत्येक मोणी जावन आसा एक सुस्कार. जशे भाशेन आणयेंत उदक घालतना वयर थान आमी ओतता, पूण आणी सकयल थान वयर उदकान भरोन येता आनी उदकांतले आणयेंतलें सगळें उदकान येता न्हय, तेच भाशेन आमची सगळीं चिंतनां, भावना, चाल, आठवणी सुस्कारान येता. सुस्कार आसा जिवीत आनी जेजू जावन आसा तें जिवीत. जिवीत, सोत आनी वाट हांवूच. तो जेजू आमचें सगळें बरोवन आयलो की ना, सगळें जेजू सगळें आसा. जेजूच्या नांवान तें भायर काडया. आयज आमकां कितें सांगलां? म्हज्याच नांवान तुमी सगळ्या जाणांक शुभ वर्तमान परगटात. म्हज्या नांवान तुमी देंवचार काडटले. म्हज्या नांवान तुमी कितेंय पीत बीत कांय जावचें ना. आनी म्हज्या नांवान हांव तुमचें सगळें बरेंपण दुसऱ्यांक दाखयतलो. आनी हें आमच्यान करूंक जाता. तो रातची न्हिदच्या आदी हें आख्खें कोंत भर सुस्कारान जेजूच्या नांवान तुमी सारात. सुस्कार भितर घेतलो की ना, जेजून आमी बरोवन आयल्या. जेजू 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 जेजू. सुस्कार काबात जाय पुर्यान पिळून सगळें भितर हातींतलें भायर काडया. कितेंच घेवन वचचें न्ही आमी प्रत्येक दिसा. कित्याक मेलीं की ना हें सगळें आमचें बरोबर आसतलें. हें नाका आमकां. हें जेजून काडलेलें आसा तें ताच्या ताब्यांत करया, ताच्या हातान घालया. आमी नितळ निर्मळ जावन बरे भशेन न्हिदतल्या. आनी जेजू आमचें सगळें वावरून सदांच तो आमचें सगळें वावुरता आपले सांदे बरे भशेन घडून हाडच्याक. जशे भशेन आमी न्हिदली म्हणटोच आमची कूड सगळी म्हणून तूं बरे भशेन न्हिदता आनी सगळें घडोवन येता, दुरुस्त जाता. न्हिदो ना जाल्यार आमी आबोलार आसता. न्हिदो ना जाल्यार आमी सारकें आसना. न्हीद पडली की ना
आमी सारकी पेकोवन येता आमी बरी गोठायेन बसता दुसऱ्या दिसा मागीर वावर करूंक जाता आनी ताका लागून न्हीद आमकां जाय देवान हें सगळें केलेलें आसा आनी न्हिदेंत न्हयच आमचे कुडीक पूण आमच्या मनाक आनी आत्म्यांक तो पेकोवणी हाडटा दुरुस्त करून आमकां दुसरे दिसा पोत्तून ताचे सोबेन जिवंक तो आमकां मदत करता तर सकाळीं उठली की ना पोत्तून हेच भाशेन आख्खें कोंतभर जेजूच्या एकवटान सारात आनी हांव तुमकां गॅरंटी दितां सगळे तरेन आमी बरीं आसतल्या सगळे तरेन कुडीक आमच्या पेकोवणी मेळटली नाका जाल्ले आमी ओडून घेता आमचेर ज्या चिंतनाक लागून आनी वायट चिंतनाक लागून वायट ती दिशा आसता ते आमच्या चिंतनाक ताका लागून आमचे आंग फराक जाता म्हणजे आमी अशक्त जाता आनी ताका लागून सगळीं दुयेंसां आमचे मदें येतात हें आमीच करून घेता हें सगळें जेजू सगळें दवरलें की ना आमी ताची गोठायेन बसतले हांव कांयच जावपाक ना आमकां हे भाशेन आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान सारलें की ना आमी ताचे सोबें कुडीच्या पावंड्यार मनाच्या पावंड्यार आमी सारकें चिंतूंक लागतले हांव कित्याक ताच्या स्वतान आमची चिंतना पळय स्वतांत ना फोटिंगान आसा तें सगळें नपयत जातलें खूब जाणां आमी नाका जाल्लें चिंतता चिंतपाची तें गरजूच ना पूण तेंच घेवन आसा आनी तातूंतली आमकां भायर सरोंक जायना जेजूक दियात आनी तो करतलो आमकां दुरुस्त करतलो सारको करतलो आनी थाऱ्यार हाडटलो कित्याक आमी ताचे कुडीचे सांदे आमचे हिंच्याच सांद्यांक तर कितें वायट जालें रोखडेंच आमी ताचो परामर्श करता की ना तेच भाशेन तो आमचो करता आनी हे भाशेन जेजूच्या एकवटान रातची आनी सकाळची आमी सारया आनी हांव तुमकां गॅरंटी दितां तो आमकां सावथ भलायकी दितलो आमी सुखांत संतोशांत आनी उर्बेन जियेतले जेजूचो वावर तो आमचे सोबें करतलो आनी आमी ताका सहकार करतल्या जशे भाशेन भाग्योन फ्रांसीस शेवेरान केलें आनी आयज पर्यंत देव ताचे सोबें वावुरता हे भाशेन आमचे सोबें जावच्याक आमी खरीं क्रिस्तांवां जावया क्रिस्ता सोबें आमचें जिवीत जियोया सगळीं जाणां आत अशें उमटेन दवरया तुमकां सांगलां ते प्रमाणे पाट स्ट्रेट दवरात दोळे बंद करात प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना पांयांची बोट आसा थिंसोतान तकले मेरेन आमी सुस्कारान बरोवन येता म्हणजे जेजून बरोवन येता जेजू सोबें आमचे सगळे कुडींत मनांत ओतम्यांत आसा तितलें आसा ते सगळें भायर काडया सुस्कार भायर सोडटना ताच्या नांवांत तें सगळें भायर काडया भितरल्या भितर जेजू 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 म्हणून बेश्टें जेजू जेजू म्हणनात आमी पूण जेजू म्हणटना हें सगळें भितर आसा तितलें भायर काडया तें भितर दोतचें न्ही कांयच ना थिंचोर फकत चिंतना आनी भावना पूण हें सगळें आमचें जिवीत विस्कोटायता आमी देवाचें भुरग्यांचें जिवीत जियेना आनी जेजू आमचें सोबें आसा ताका आमी विसरता बाप आमचें सोबें आसा आनी पवित्र आत्मो आमचें सोबें आसा पवित्र त्रित्वी आमचे सोबें जियेता आमी कोण किरकोळ ताचे सांदे पूण म्हत्वाचे जेजू आर्गां दिनवास मोहिमा वाखाणली तुका कित्याक तूं स्वर्गार वचून आमकां तुज्या एकवटान दवरताय आनी बापा पुतास आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां तूं एकवटून आमचें जिवीत सारूंक मदत करताय तर आमचें सगळें जिवीत आतां जेजूच्या ताब्यांत आसा ताच्या एकवटान आसा ताणें आमकां भावार्थ दिलेलो आसा त्या भावार्थान बोरवाशेन आमी जियोया आनी ताच्या मोगांत प्रिती मोगांत उदीक आनी उदीक वाडया